पणजी मार्केटाच्या पे पार्किंगाची सामकी अवतिकाय जाल्या। तळ मजल्यांतल्या पे पार्किंगांत उदक भरलां। हे उदकाक लागून लागसारच्या वाठारांत दुयेंसां पातळपाचो भंय उप्रासला। उदक भरप नितळसाण नाशिल्ले पळोवन पे पार्किंग इमारतीचेर पणजे महानगरपालिकाचें मातूय लक्ष ना, ही गजाल उक्ताडार आयल्या। पणजेच्या नव्या म्युनिसिपल मार्केटाच्या बेजमेंट पार्किंगान गोंयांत 2 दीस जाले उटंगराचो पावस पडटा आनी ह्या उटंगराच्या पावसान जे पावसाचें उदक आसा ते वयल्यान व्हांवोन ह्या बेजमेंट पार्किंगान सांठोवन उरला। 3 दीस जाले हे उदक सांठोवन आसा। तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की कितले एरिया हे उदक सांठोवन आसा ते फूल ऑलमोस्ट पार्किंगाचो अर्दो पार्ट तरी ह्या उदकान सांठिल्लो आसा। तशेंच लोक हांगासर शॉपिंग करून येता, तांकां ह्या उदकांतल्यान गाडयो काडच्यो पडटा, तशेंच चलोनूय ह्या उदकांतल्यान वयचें पडटा, सो तांकां हाचो बरो त्रास जाता। हे 20 रुपया घेता हांगासर एका वराक 20 रुपया घेता हे 4 व्हिलराक, तशेंच 2 व्हिलराक 5 रुपया घेता। इतले पयशे घेवन सुद्दां तांकां अशी बरी फॅसिलिटी मेळना, म्हणून ताका नागरिकांनी कोण हांगासर येता पार्किंग करपाक तेंच्यांनी तिडक उक्तायल्या। 3 दीस अशेंच उदक सांठून उरले जाल्यार हांगा जायरात जावपाचो खूब चान्सीस आसा। ताका लागून हांगाचे कोण पार्किंग करूंक येता तशेंच शॉपकारां आसा तांचे जिवाक धोको जावपाची संभावना आसा।